देव बरो दीस दिवंक तुमकां. बापाचे, पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवान आमेन. जुआंवाचो 22 वर्सो वोळ 30 ते 32. लोकांची उरपणजेन जेजूक म्हटलें, तशें जाल्यार तुजेर आमी विस्वास दवरचे खातीर कसलीं कोणां करून आमकां दाखोवशी. तुज्यान कितें करूंक जायत? आमच्या पुर्वजांनी अरण्यांत माना केल्ल्यो. ताणें तांकां सोर्गीचो उंडो खावंक दिलो अशें बरयल्लें आसा. जेजून तांकां म्हटलें, हांव तुमकां सत सांगतां, मोइसेसान तुमकां सोर्गीचो उंडो दिवंक ना. तुमकां खरो सोर्गीचो उंडो दिता तो म्हजो बाप. कित्याक जो स्वर्गांतल्यान देंवता आनी संवसाराक जिवीत दिता तोच देवाचो उंडो. तांणी ताका म्हटलें, हो उंडो आमकां सदां दी. जेजून तांकां म्हटलें, हांव जिविताचो उंडो. म्हजेशी येता ताका कदीच भूक लागची ना आनी म्हजेर विस्वास दवरता ताका कदीच तान लागचें ना. सर्वेस्पराचें उतर. सर्वेस्पराचो व्हड उपकार. नियाळ तुजो मोग कोत्ता. तुजें जिवीत मांडावळीन घालून अर्था बरीत करूंक सोदता तर जेजू आयज तुका एक घूट उक्तो करूंक सोदता. आपणाक सोदतल्यांक जेजू सांगता, हांव जिविताचो उंडो. म्हजेशी येतात तांकां कदींच भूक लागची ना आनी म्हजेर भावार दवरतात तांकां कदींच तान लागची ना. आमकां कुडीची भूक आनी तान लागता, पूण ताच्याकूय आयज संवसारांत आत्म्याची तान आनी भूक लागता. ती भूक मारूंक उपाय ना जातोच आमी वायटावो रस्तो चलतात. पोजडपण, बेबदिकाय, गुंवळे वखदां असलें जेवण आमी सोदूंक भोंवतात, पूण आमकां परतून परतून तान आनी भूक लागता. आमी संतोश भरीत जायनात. जेजू एक आस्वासन आमकां दिता. ताच्या जेवणांत वांटो घेतात तांकां भूक लागची ना आनी तान लागची ना. पूण हें जेवण तुका फावो जावंक तुवें जेजूशी येवंक जाय. हें जेवण दिता हो भावार तुका आसूंक जाय. जाणा जा, जेजू दिता तें जेवण घेतलें जाल्यार तुका कदीच तान लागची ना. तुवें कितें थाराव घेतलाय? तुका भूक लागल्या, तुका तान लागल्या. तुवें विचून काडूंक जाय, संवसार दिता तें जेवण वो जेजू दिता तें जेवण. जेजूक विचून काड. आमेन.